नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कुट्टाळी सोऱ्याच्या बाटले खातीर केलो इश्टाचो खून, तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून। इश्ट आलेक्स कुतिनो पुलिशेन केली अटक। हंसाबाट म्हापशा बंद फ्लॅटांत कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली जाणटेल्याची कूड। उजो पालोवपी दळान काडली कूड भायर। फुडलो तपास सुरू। डीजीपी बदली मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे चर्चेक मुख्यमंत्री दिल्ली। नड्डा हांका भाजप मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुनयादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीचे दिले निमंत्रण। उत्तर गोंयच्या उमेदवाराक प्रचाराची मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान पदरान पडली हार। काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचे विधान। रानांनी खावपाक काय नाशिल्ल्यान जनावरां भितर सरतात गांवांनी। फटको बसता बाबड्या शेतकारांक। हे आनी कितलीं वर्सां चलतले? आमच्या उत्पन्नाक माकडां पासून वाचयात, प्रियोच्या शेतकारांची मागणी। विठ्ठल नांवाचो जयघोश करीत मेणकूर सावन पंढरपूर पायी वारीक जाली सुरवात। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाच्या 212 वारकरी जाल्यात वांटेकार। आता खबरो विस्तारात। कुट्टाळे लिओनल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो ताच्या इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केलो। बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिली। ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत खून, मारामारी ह्या सारकिल्ल्या प्रकारांनी वाड जाल्या। अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान राती कुठ्ठाळी वाठारांत घडली। लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो बांदकाम सुवातेर खून केलो। ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो। लिओनेलाच्या तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। इतले मजगतीं ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार आंतोन वाझ हांकां मेळ्ळ्या उपरांत तेवूय घडणूक थळार पावले। ह्या घडणुकेची सीसीटीव्ही फुटेज मेळ्ळ्या। पुलिसांनी सारकी चवकशी करची अशें आमदार आंतोन वाझ हांणी सांगलें। म्हाका आतां चाळीसांक म्हाका न्यूज मेळ्ळो अशें मर्डर जालो तेन्ना हांव ताबडतोब हांगासर आयलो आनी पयले सगळे आमचो पुलीस फोर्स आसा सगळो आखो फूल वेनाचो PI बाकीचे आमचे DSP आसा मागीर मॅडम SP आसा बाकीचे सगळे फोर्स हांगासर आसा। म्हाका हांगा शॉक जालो इतलो फोर्स हांगा कित्याक हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका पयले हांगा एक मर्डर जालें हांव वचून पयलो आनी पयलो तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आखी ताची फुंकल्या। जातातले जो कोणें मर्डर केला ताका जातल्या बेगीन हांगासर हाडपाचो आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय। कित्याक असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना। हो भुरगो बाडो सदांच हांगासर आसतालो, मोगान उलोवपी, सगळ्यांक मोगान जाप करपी। ताका पिंकू म्हणटालो, लोबोचो चेडो तो पिंकू म्हणटालो तो बट मोगान जाप करतालो सगळ्यांक। असले मर्डर हांगासर जावप हें सारकें न्हय। आनी हांव नको इतले बोगलेक हो मेकॅनीक आसा आनी हे आसा इतले पळय हांगासर गाडी बी आसा हायवे आसा पळय लागीं इतले मर्डर जाता आनी तुमकां हांगा खबर ना म्हणल्यार हांवूय सरप्रायज। अशें जावपाक जायना। इतले तुमी बोगलेक आसा आनी तुमकां खबर ना म्हणल्यार कितें इतले बोगलेक जाता आनी तुमच्या घरान भितर जाता हांगा न्यू कन्स्ट्रक्शन आसा तितून जाता। हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय। आनी हांगासर म्हाका सांगता पळय मोटरसायकल बी आसा, ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता। ह्यो कोण मोटरसायकल दवरून गेला आतां कोण गेला हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय। हांव घरा कडेन आशिल्लो, हांव सण सुमार गेल्लो घरा। मागीर हांव न्हालो बी आनी देवाची पुजा करपाक बसलेलो हांवें म्हाका फोन आयलो कोणी कातर घालून मारलो म्हणून। हांव आयलो, हांवें पयलीं पुलीस स्टेशनार फोन केलो। तुमची सायट ती आमचे बंद आसता ती केन्ना सुमार घडली कितें आयडिया आसा? 7 सुमार घडली। ओपन आसता कितें सायट? हय ओपन ना। कोण येयलो तुका कांय खबर ना? CCTV कॅमेरा बी आहा? आमचे कितें कळा मेळ्ळा बी? तेजेर मातशें कितें दाखयता दोग जाण आयडेंटिफाय जायना। मजगती वेर्णा पुलिसांक घडणूक थळावयल्यान मेळिल्ली म्हायती, सीसीटीव्ही फुटेज आनी हेर पुराव्यांच्या आदाराचेर पुलिसांनी एका दुबाविताक ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।
हांसाबाट म्हापशा एका बंद फ्लॅटांत विलियम डिसुजा ह्या जाणट्याची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेंत सापडली. फ्लॅटाचें दार उक्तें करिना म्हूण विलियम डिसोजा हाच्या इश्टान म्हापशा पुलिशेन कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण म्हापशा उजो पालोवपी दळान दार फोडून ताची कूड भायर काडली. कुडीक सुमार 10 दीस जावन गेल्या अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या. म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. विलियम डिसोजा हो एक ड्रम वादक आशिल्लो म्हूण सुत्रां कडल्यान माहिती मेळ्ळा. रातचे एक जावन 25 मिनटांनी रातचे कॉल येयले कितें डोर लॉक जाला हिंगा म्हापसा पोलीस स्टेशन. आमी आमचो टर्न आउट केलो इमिडिएटली कितें ड्युटीक येवन आनी आमी थंय वचून स्पॉटाचेर पावल्यार पयला तर डोर लॉक आसा. मागीर आमी आमचे डोर लॉकाच्या टुल्सान घेवन ओपन करून पयला भितर एक डिकम्पोज बॉडी आसली. ती कितें 10 दीस कितें जाल्ली काय बॉडी येता आमकां. मागीर बॉडी आमी ते हँडेड आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशन PSI कडेन उत्कंठ नायका कडेन दिले आमी हँडेड केले. आनी मागीर आमी रिटर्न बॅक आमच्या स्टेशनार येयले. बॉडी कोणाची नांव बी कितें कळ्ळां? बॉडीचें नांव ते विलियम डिसोजा म्हणून कोण विलियम डिसोजा. ओके. तेजे फ्रेंडान आमकां कितें खंय केलें त्या फ्रेंडान तेजे पुलीस पणजी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली कितें तो ओपन करना म्हणून काय. ताकतिकेन दिल्लीन गेल्ल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें राज्यसभा खासदार तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली. हे भेटीन प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बुनयादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक नड्डा हांकां निमंत्रण दिलां. राज्य मंत्रिमंडळांतल्या फेरबदला संदर्भात हे भेटीन चर्चा जाल्ल्याची शक्यताय आसा. तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन बुधवारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हांची भेट घेतली. काल तातडीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेले. JP नड्डा आणि अमित शाह हांची भेट घेतली. ताचे उपरांत वेगवेगळ्या विशयांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी चर्चा सुद्दां केली. आनी त्याच बरोबर एक जो मुद्दो आसा तो म्हटल्यार गोंयांत जुने गोंय रस्ते सामकारूच आतां BJPचे मुख्य कार्यालय जावपाचें आसा आनी ताचीच म्हणजे फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांच्यांनी आमंत्रण घेवन गेल्लेले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें. JP नड्डाक सुद्दां तांच्यांनी आमंत्रण दिलां की त्या फावंडेशन स्टोना खातीर तांच्यांनी हांगासर गोंयान येवचें म्हणून. त्याच बरोबर दुसरो जो विशय आसा जो गोंयान सारको गाजता तो म्हटल्यार आजगांव प्रकरण जें आसा तातूंत गोंयचे DGP जे आसा ते सुद्दां इनवॉल्व आसा म्हणून PIन तांचेर आरोप केल्लो. त्या विशयाचेर सुद्दां तांच्यांनी चर्चा केली अशें सुद्दां आमकां कळीत जाल्लेलें आसा. जाल्यार काल जे तातडीन आमचे डॉ. प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्लेले ते ह्याच चर्चा करपा खातीर गेल्लेले अशी माहिती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवाती काँग्रेस पक्ष जिखतलो आसलो. पूण उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां प्रचार करपा खातीर पुराय मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान आमच्या पदरांत हार पडली अशें विधान काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केलें. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक तशेंच पक्ष कॅडरांक प्रोत्साहन दिवपाक अपेसी थारिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार चोडणकरान केलो. पळय तुमचे कडेन कॅन्डिडेटूय बरो आशिल्लो. खलप ना म्हणटकीर तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी सबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा. गोंया भायर ताका वळखतात. तो बरो उलयता, तो अभ्यासू. दुसऱ्या अर्दान तांचो जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो. सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम. म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयांत. ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या. इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात. ना तशें नाशिल्लें. आनी एक्चुली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या पावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें. नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रांत आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन. लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले. सारकें हांव वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक. पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो. एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट
तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना, म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज. खलपाक फ्रिडम, तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट, तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना. आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जाल्लें खबर ना. म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो, म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपाक लागला आमचो, आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा तो प्रोग्राम सारको करपाचो. पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो. म्हणजे इमॅजीन कर कॅन्डिडेटाची पयलींच प्रेशर आसा, पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले, 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय. पूण तेगेलो प्रोग्राम असो जाता जो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक, मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघांत आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक. म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघांक भोंवन प्रचार. नॉर्थ गोवान तरी, साऊथ गोवा एक वेळार जाता, कित्याक साऊथ गोवाचें आमचें कंपोजिशनूच वेगळें आशिल्लें. पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान जर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो, म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ताका एसिस्ट करप. तेजो प्रोग्राम ताणें ठरोवप. मागीर ताका आडखळे हाडले कोणे ते म्हाका खबर ना कोणें हाडले. विठ्ठल नांवाचो जयघोश करीत मेणकुरेच्यान पंढरपूरच्या वारीक सुरवात जाल्या. मेणकुरेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायान वारकऱ्यांच्या पायवारीक बुधवारच्यान सुरवात केल्या. 13 दीस ही पायवारी करीत वारकरी मेणकुरेच्यान पंढरपुरान वतले. मेणकुरे वारकरी संस्थेच्या अंदूचे हे 4थें वर्स जावन आसा. मेणकुरेच्या श्री माऊली देवीच्या देवळा कडल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या पायवारीत 212 वारकरी वांटेकार जाल्यात. तातूंत जाणट्या नेणट्यां सयत बायलांचो आस्पाव आसा. दोडामार्ग दिकेच्यान ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुरा वतले. वाटेत थारावीक सुवातीचेर हे वारकरी विसव घेतले. थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वारीत भाग घेतलो, तशेंच वारकऱ्यांक ह्या वेळार शुभेच्छा दिली. खरोखरच आजच्या या धावत्या जीवनात अशी ही जी एक वारी बी करप, ही एक देवाकडे जो पावपाची एक सादीशी एक वाट आसा. प्रत्येक मनीस प्रयत्न करता की ही वाट आपण घेवपाची, ज्याच्यामुळे आपल्याक एक समाधान मेळटलें, मेंटल म्हणजे समाधान मेळटलें आनी आपल्या जिवनाक एक उत्स्फूर्ती कशी येता. देवळान कशी गेली काय पॉझिटिव्ह फिलिंग येता, तशी ही पॉझिटिव्ह फिलिंग येता. आणि ह्यांच्या ह्या फिलिंगामुळे आम्ही ज्या बाकीचे सुद्धा लोक असतात जे वारीक वचना, आमकां सुद्धा खूप बरें दिसता. खूप पॉझिटिव्हिटी ह्या लोकांच्या भोवती आसता आणि हे पॉझिटिव्हिटीचो डेफिनेटली सगळ्यांक ह्याची मदत जाता. आपल्या घरातल्या लोकांक जाता, त्याच्या भोवतीच्या लोकांक जाता. श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ही जी मेणकुरे आम्ही स्थापन केलेले आहा, ही आमची 4थी वारी आणि हेतून आम्ही 140 पुरुष वयता आणि 60 महिला असो आमचो एक ह्या सोहळ्यात भाग घेतलेले लोक आहात. आणि हितून भुरगे आहात, तरुण आहात, मागीर भितर जाणटे आसात, म्हाज्या जाणटो आहा, दोनीक 75 74 वर्सां कंप्लीट जाल्लेले आहा. अशे उमेदीन ह्या सगळ्या हेचे लेवलचे लोक अशे भाग घेतात, भक्तिवान भाग घेतात. आणि आमची उद्देश आसा हे संस्कृतीचो ठेवा, आमच्या भारतीय संस्कृतीचो ठेवा तो आमी लोकां पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आणि ह्या आमची दिसान दीस आमची इतली वाडटा, इतली प्रगती जाता की लोक सारके आमकां एकदम आमची प्रायोरिटी म्हणून आमच्या कडेन येतात आशिल्ली आपल्या व्हरा म्हणून, कित्याक ती शिस्तीन अशी आमची वारी चल्लेली आहा. आणि पयलो आमचो आतां मुक्काम आहा तो बेटशी असो आसा. आनी तियारी मार्गे म्हैसाळ मार्गे आमी अशे पंढरपूर वयता आणि भोसे बिसे मदीं मेळटा. आणि असो सगळो टोटल मेळोन आमचो 13 दिसाचो पायी प्रवास जाता. थंय आमी मागीर एकादशी 17 तारीख एकादशी आसा ती आमी साजरी करतले. आज ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदायाची 4थी वारी पंढरपूर वचपाक सुरू जाल्ली आसा. मोठ्या उमेदीन सगळे उत्साहान सुमार 212 वारकरी आमचे बरोबर आसात. त्याच बरोबर साथ करपी आनी 20-25 जाण आसात. अशे तरेन हो जो खापुलो आसा, लवाजमा आसा तो मुखार सरला. आता देवा कडेन आमी आशिर्वाद घेवन त्या बरोबर सगळे देवाचे माऊलीचे सगळे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. बरे तरेन नेटान चालू आसा आणि प्रत्येक वारकऱ्याच्या मुखार तोंडा मुखार एक उत्साह दिश्टी पडटा. म्हणजे हो उत्साह आमकां 13-14 दीस असो टिकोवन दवरतलो आणि बरे पद्धतीन आमची वारी जातली अशें आमी देवा कडेन मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
पावस सक्रिय जाला तरी लेगीत आमटाणे धरण फूल जावपाक आनी कांय दीस वाट पळोवची पडटली. सध्या ह्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो समाधानकारक आसा. उटंगराचो आनी सेगीत किमान 15 दीस पावस पडलो जाल्यार हे धरण पूर्ण भरतले असो अदमास उदका स्त्रोत खात्यान उक्तायला. सध्या ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल 46.20 सेंटीमीटर इतली आसा. अंदू मॉन्सून वेळार सक्रिय जाल्लो आसा. फाटल्या कांय दिसांच्या पावसूय नेटान पडटा. पावस जरी नेटान पडत आसलो जाल्यार अजूनय दिवचल म्हाला दिवपी आमठाणे धरण फुल्ल जावंक ना. मात गिमाच्या तुळेंत ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सध्या समाधानकारक आसा. फाटल्या गिमांत ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सामकी उणी जाल्ली. सादारण 40 मिटरा मेरेन ह्या उदकाची लेवल आशिल्ली. मात फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल आता 46.20 सेंटीमीटर इतली जाल्ली आसा. पावस सक्रिय जाला तेन्नाच्या ह्या धरणात जे साळबांदांतल्यान उदक सोडटाले ते बंद केल्ले आसा. आनीक जर सेगीत 10-15 दीस जर उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल टाकी मेरेन येवन हे धरण फुल्ल जातले असो अदमास WRD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. आमठाणे धरण जे आसा त्या धरणांतल्यान अस्तोडेच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदकाची पुरवण करतात. मागीर थंय अस्तोड्याच्या ट्रिटमेंट प्लांटाचेर उदकाचेर प्रक्रिया जावन हेच उदक दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत तशेंच बार्देस तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांत ताची पुरवण जाता. पावस सक्रिय जाल्ल्यान सध्या साळबांदांतल्यान आमठाणे धरणांत उदक सोडपाचें बंद केल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें सेगीत 10-12 दीस उटंगराचो पावस केन्ना पडटा आनी ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल केन्ना वाडटा ती. गोमंतक TV खातीर हांव आमठाणेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पश्चिम घाट धोक्यांत आसा. जायत्या कारणांक लागून पश्चिम घाटाचेर हावळ आयल्या तेन्ना गोंयच्या सरकारान पश्चिम घाटाच्या संरक्षणा खातीर पावलां उबारपाक जाय आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून सांगलें. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणा खातीर आतांच पावलां उबारलीं ना जाल्यार मुखार ताचे वायट परिणाम दिसून येतले अशें तांचें म्हणणें. of Western Ghat, and as you know, Western Ghat is one of the two hotspots of biodiversity in India. Western Ghat and Eastern Himalayas, and both are under serious stress. In fact, my constituency my earlier constituency where I was last 2 days, I just came from there. It's also part of the same ecosystem, Western Ghats, and Western Ghats literally are under serious threat. And in fact, everybody worries that today the monsoon is still there, but not the type of monsoon that you had seen when me and Alex or Mr. Depo young. We used to see the kind of monsoon we can never venture out of the house when the rains used to come. But that monsoon pattern is changing globally. You can say El Nino factor or whatever reason for that. The reality of matter is that lens will sustain the Western Ghat, but if you don't keep Western Ghat alive, the rains will not be there. Will not be there in a sense, it will be disrupted so much that we don't know the consequences of that. So one of the challenge of ecosystem is, if you tinker with it somewhere, you don't know what effect it will have on the entire ecosystem. So you should be extremely careful to deal with the ecosystem. And in fact, this is like a life of entire Indian population, entire country is dependent on Western Ghat. And therefore Western Ghat are so critical. And Goa,
I would say, is at the hub of that Western Ghat. And therefore, if we can work on making Goa a really reservoir, a custodian of that huge repository of that particular life, we will be able to save the whole of India, and not only India but probably the rest of the world as well. कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात. दिल्लीचे बिझनेसमॅन जायते गोंयांत येतात. व्हडले अधिकारी जाल्यार निवृत्त जाल्या उपरांत गोंयांत जागे घेवन राबितोय करतात. गोंय इतल्या मोठ्या प्रमाणात भायल्या लोकांक आस्पावन घेतले काय कितें असो प्रश्न आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून उप्रासलो. पणजे जाल्ले एके कार्यावळींत तो उलयतालो. दिल्लीचे जायते बिझनेसमॅन गोंयांत येतात. व्हडले अधिकारी जाल्यार निवृत्त जाल्या उपरांत गोंयांत जागे घेवन घरां बांदून राबितो करतात. ल्हानशें गोंय इतल्या मोठ्या प्रमाणात लोकांक आस्पावन घेतले काय कितें अशें विधान आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी पणजे जाल्ले एके कार्यावळींत केल्ले. तांच्या ह्या विधानाचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी खर निशेध केला. भायल्या लोकांक गोंय काबार करपाक दिवचे नात म्हूण आमदार विरेश बोरकार सांगता. Right now, under some sort of a stress for a reason that so many people are living in Goa, more than ever. And if you ask somebody in Delhi, where do you live? He said, I don't. Sometimes I come to Delhi, but I normally live in Goa. So I think Goa should be, after some time, called as Delhi's extension. So everybody from North wants to come to Goa. Every officer, when he retires, he wants to come to Goa. Nothing wrong with that. Goa is part of India. Anybody has the right to go anywhere they want. But point is, everybody wants to come to Goa. I have got 50% right to come to Goa because my wife is Goa. So it's okay. But still I am contributing to this whole exodus 50% myself. So I am also responsible for it. But point is, can Goa take so many people? स्टेटमेंट आउट जाला तो म्हणजे आदलो युनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभूचो. आनी ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा की गोंय हें दिल्लीचें एक्सटेंशन जाल्लें आसा. आतां गोवा तो म्हणटा की गोंयचे जे वेस्टर्न घाट्स आसा ते उरपाक जाय, जावं जे कॅरींग कॅपेसिटी आसा गोंयची ती कळपाक जाय कितली आसा ती. आतां एक प्रश्न पडटा की आदलो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो बीजेपीचोच मिनिस्टर, बीजेपीचे कॅबिनेटान आहलो, डबल इंजिनाचो सरकार आहलो, सेंटराक बीजेपी आहली, गोंयांत बीजेपी आहली. दोनी कडेन बीजेपी आसून पासून तेंच्यांनी गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर कांयच करूं ना. गोंयचो जागो राखपाक लागून, जागो फ्युचराक दवरपाक लागून कांयच केल्लें ना. आनी आयज अशें स्टेटमेंट येता जे स्टेटमेंट खंय ना खंय घातक आसा, डेंजरस आसा गोंया खातीर. कारण तो म्हणटा की गोंय एक दिल्लीचें एक्सटेंशन जालां. आतां हें कोणान केलें? दिल्लीचें एक्सटेंशन कोणान केलें? हांव ताका सांगपाक सोदता की गोवा इज गोवा. गोंय गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंय सोबीत आसा, सोबीत उरपाक जाय. हें पर्यावरणाची हानी जी आसा ही आयज हो बीजेपी सरकार करता, तुमचोच सरकार. तुम्ही सेंटराक आसतना नाकासलेल्यो पॉलिसी हाडटा आनी स्टेटीनी आसतना नाकासलेल्यो पॉलिसी हाडटा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो जो स्टेटमेंट केल्लो आसा हो कंडेम करता. कारण हितून अशें दाखोवंक सोदता की गोंय खंय ना खंय तांकां दिल्ली भशेन करपाक जाय. दिल्ली भशेन तांकां जी पोल्युशन आसा जावं कन्स्ट्रक्शन आसा, एक लॉबी जी आसा ती हांगा हाडून थोपपाक जाय आनी गोंयकारांक काबार करपाक जाय. गोंयचें पर्यावरण जें आसा तें सोंपोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. क्रायम ब्रांचीन आंतरराष्ट्रीय जॉब रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. विदेशांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन तरणाट्यांक फटोवपी कर्नाटकाचे 2 जाणांक क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या. दोगांयनी गुन्यांव कबूल केलो. नाशीर तिगडी आनी मोहम्मद हाजी अशीं तांची नांवां आसात. Nasir Ahmed, he was based in Belgaum and who then connected to another middleman, Muhammad Haji. Muhammad Haji is based in Bijapura. So we apprehended both these persons. Then these 2 persons went to Vietnam for casino jobs, but they realized that they were taken into some other job profile. They were given some script and they were trained to commit cyber crimes. These scripts were of the nature that these victims will make social media profiles of girls, and based on some scripts they will allure the victims in India. They will send messages, they will do friendship with the girl's profile,
and then they will try to honey trap them, or they will try to do some financial frauds with them. So this kind of cyber crime they were getting engaged into, and we realized it very quickly, and then they come back after making some excuses. So this is the complaint that we received, and we arrested 2 persons. We apprehended 2 persons, and one of them was formally arrested, and the other one was made to join investigation under 41A CRPC. And we have recovered mobile phones in which incriminating evidences have been recovered. There are documents exchanged, there are visas, job applications. A lot of incriminating material has been found, and one of the accused who was arrested is under our custody. So this Mohammad Haji, he was running a recruitment agency at his home. The registered address was Mumbai, but he was running it from his home in Bijapura, and he has his network of recruiters across the world. He mainly operates to send the potential job seekers to Saudi Arabia, but in this case he connected through some person in Calcutta, and he was sending to Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam, these countries. So we arrested him, and we have made sure that he does not send anybody any further. सभापती रमेश तवडकार आणि ताच्या वांगड्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लीत भेट घेऊन तांच्या श्रमदान योजनेविषयी प्रधानमंत्र्याक माहिती दिली. या आगळ्या वेगळ्या प्रकल्पाची प्रधानमंत्र्यान तोखणाय केली. तसेच हे योजनेक सहकार्य करता अशें आश्वासनूय दिल्ल्याचे सभापती तवडकार हांणी सांगले. श्रमदान जो कन्सेप्ट जो आसा तो अत्यंत सामाजीक संबंध गोंयच्या लोकांनी उखल दिल्लो आसा, तो अधिक फुडें वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां विनंती केली आसा, तुमी आमच्या ह्या कन्सेप्टाचे एक पेट्रॉन मेंबर आमकां आश्रयदाते तुमी जावचे अशा तरेचें एक निवेदन आमी तांकां सांगलें. अशी प्रकारची इनोवेटीव जी आयडिया आसा आनी तुमी प्रत्यक्ष काम करता त्यामुळे खूप बरें दिसता म्हणून सांगलें. आनी ह्या कामाक पूर्णपणे आपलो आशिर्वाद तुमकां ह्या कामाक आसतलो अशें जालें. हांव आतां तो प्रामाणीकपणे म्हज्या कामा खातीर करता. म्हणजे म्हाका आज जी जबाबदारी दिला एज अ स्पीकर पण आसा न्ही, त्या पोस्टाचो उपयोग करून आसा न्ही, हांव म्हज्या मतदारसंघात की गोंयाक जास्तीत जास्त जो सर्वसामान्य म्हजो संबंध जो आसा ज्या गोंयच्या अनेक लोकां कडेन आसा तांच्या हिता खातीर हांव कितें करता एकमेव ध्यास आसता. बाकीचे हांव खंयच्याच झंझटाक ना. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.